आणि मे गॉड ब्लेस यू. आज तुझ्या बर्थडेची केक कट करता. हॅपी बर्थडे ब्रो. हॅलो गाईज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही? तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गाईज, तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकतात कितलो पावस पडटा. तो चालूच आसा पावस. आणि मेन थिंग म्हटल्यार आयज म्हाका उठपाक लेट जाल्लो. आतां वाजल्या सारकी 2:05 आणि टायमूच कळोंक ना. पावसाक लागून कांयच कळना कितलो टायम जाला तो. आणि अभी न्हू आजुनूय न्हिदला. ताका म्हाका दिसता खबरूच ना कितलो टायम जाला. आणि हांव ताका उठोवंक गेल्यार तो म्हाजेर भडकावतलो. तुमकां दाखयता पळय आतां तो कसो न्हिदला तो. सो गायज, पळयात तुमी कसो न्हिदला तो. आणि आतां जाल्या 2:02. सुस्त न्हिदला पळय. तुमकां टायम दाखयता पळय. पळय कितलो आला तो पळयात. पळयला न्हू. अवी उठ, अवी उठ, अवी 2 जाल्या. अवी उठ, अवी उठ, अवी उठ रे, अवी उठ रे. अवी अरे 2 झाली रे. अवी झाल्या रे 2. अरे उठ दे. अरे उठ रे अवी. अरे 2 झाली मरे. हा 12 न्हू रे, 2 रे. उठ रे अवी, उठ रे अवी. अवी उठ दे. अवी उठ मरे अवी, उठ रे अवी. झक मार न्हीद तर. हांव तुका जेवण दिवचें ना. चलात गायज, अवी काय उठना. आणि आयला जरी काय रांदूंकय ना. कितें तरी बारीक सारीक करता आणि पोटा खातीर खाता. भूक लागल्या सारकी चुरचुरून. अशेंच जाता घरान एकटो कोण आसलो जाल्यार. पयलीं कितें आसलें, केन्नाय उठ मम्मी जेवण करून दवरताले, सुशेगाद गावताले. आतां कितें, कितलेय शीकपडो, तकली दुखोवंक. इवन तुमकां खरें सांगूंक गायज, अशें जायना, मरपाक सुद्दां पावला न्हू जाल्यार खूब आतां म्हाकाच रांदचें पडटा. एक्चुली ह्यो फॅक्ट. कोण एकटे रावता जाल्यार, कोणाक मम्मी डॅडी ना जाल्यार. आणि गायज तुमकां खरें सांगूंक, थोडे लोक अशें सुद्दां म्हणटात तूं एकटें आसा कितलें बरें खंय. एकटें आसल्यार खंय तुका जेवणाचें कांयच टेन्शन आसना. खंय जाय तेन्ना स्विगी करूं येता खंय. पूण तशें सदांच आसना न्हू गायज. स्विगी कितलें म्हणून करतलो. चल म्हयन्याक 2 फावटी बी जाल्यार चलता. एवरी डे समज हांव स्विगी करून खाय जाल्यार हांव सारकें फुलतलें सोडा पावडर घातलेल्या भाशेन. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव परत सीक पडटलें. मागीर हांव सीक पडल्यार म्हाका हॉस्पिटलान कोण व्हरतलो. कितें म्हणटात तुमी? सारकें न्हू म्हाजें पळय. आनी फटाफट लंच तयार केल्लो आसा म्हाजो. ह्यो रायस, ही सॅलड भाजी आणि ही वालपापडेची भाजी. तुमकां खरें सांगूंक गायस, ही टोमाटाची भाजी म्हाका इतली आवडटा की सांगू शकना. पूण ही न्हू अवीक बिलकूल आवडना. अवीची सारकी हेट. हांव कितेंय खाता, म्हाज्या जेवणा खावणा कटकटी ना. आतां हांव फटाफट जेयता. आतां जाल्लेली आसा सारकी 3. भूक लागल्या पोटाक. खंय वयतात रे तुमी? खंय वयता रे? हांकां लायब्ररी येयल्या. बूक हाडपाक वयतात ते. बूक हाडपाक वयता रे? हय हय. आनी तू रे खंय वयता? खंय ना? बरें बरें, वचात. बाय. पळय ब्रो, तुझ्या बर्थडेची केक पळय, कुरकुरीत सारकी कुरकुरीत. हॅपी बर्थडे ब्रो, हॅलोशियस, आणि मे गॉड ब्लेस यू. आज तुझ्या बर्थडेची केक कट करता. थोडे बेल मुंडे थंय आहा बारीक बारीक. पावस पडटा न्हू. हांव सत्री घेवन रावला हांगासर सारको. पळय आतां हांगासर हांव सत्री घेवन उबो रावला ब्लॉग करपाक. सो रावा मातशें. ओके, सो कट कर. हाँ, कट किया. दे बापूलों को निकाल के वो. हाँ ऐसे. हाँ हाँ. आमचे लहान भुरगे हांगासर बरे खुश जाले ना रे. केक बहुत पसंद है ना तेरे को पसंद है. देख पळय कोण रावला पळय सारको. हेका पळय, हेका पयलीच दिली आमी. तेका बाबड्याक भूक लागलेली दिसता. जेवंक ना अजून. हो
जेवंक ना बापुलो नाही जे यात खाना खाया नाही पळय बापुल्यान खंय आमच्या जेवंक नासले पळय ब्रो तुझ्या नावाचे जेवण ते आयज गावतले पळय आयचो दीस बरो पळय आज तिंगेर जेवण ना खंय आज तुझ्या नावान तेका जेवण मेळटले अरे वा पळय केकी रेडी करून दवरल्या अजून पावसान आमकां खंय वचोंक मेळना पावस देवनी मातशें और कुछ लेके आएंगे ना रे खाने के लिए लाएंगे मरे लाएंगे मरे लाएंगे मरे अरे वा चल बाकीची थंय हा भुरगी तू गिराएगा बाद में ले रे बाबूलो ले तेरा ये दे बेल का बड़े बेल का ये छोटे बेल का ये किसका मेरा विकास का और सिद्धि का और ये सिद्धि का सिद्धि को देके आ रहे चल वेरी गुड गिराना मत हाँ ब्रो तुझ्या नावाची तुझ्या बर्थडेची केक खाता आम्ही नो अब तू केदी खाताय गो अरे माझा बाबा आणि माका येतो हो कुडको दिला म्हणून अरे वाह इसने प्लेट में देख कुछ लाया है ब्रो पय तुझ्या बर्थडे दिसा किती हा पय ते स्पेशल तूने बनाया हाँ तेने और मम्मी ने बनाया वेरी गुड थैंक यू हैप्पी बर्थडे ब्रो एलोयशियस प्रो तुम्ही आयज पळोवं शकता हांगासर पावसा खातीर कितले मूस आहा पळय ते आनी ब्रो 30th ओके विशिंग यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे मे गॉड ब्लेस यू देवाच्या कृपेन तुझ्या नावान कोणाक जेवण मेळलेलें आयज ओके तरी आमी भायर पावस पडटा मरे भायर सरोंक ना आमी चिंतता आनी कितें हाडपाक आतां खावपाक लायंगे मरे जाके तू आएगा मरे विकास आएगा मरे करेंगे मरे क्या रे बेल इधर इधर लग रहा है ना इधर ओके सो गाईज आम्ही पळय कितें हाडला वा आमी भुरग्यांक फ्राइड राइस हाडला थोड्यांक वेज लायक थोड्यांक नॉन वेज तेरे कोण रे चिकन वाला तुम्ही पळोवं शकता हांगासर फ्रायड रायस घेतला आमी चिकन पळय बाबडो कसलो बुकेला सारको पळय खाता पळय हेका पळय बेल मंड्याक हेका प्लेट हाडूंक लायता हो धाकण घेवन येता सदीत प्लेट घेवन यो म्हणल्यार धाकण घेवन येता रेनकोट हाड म्हटल्यार परत वयता आनी रेनकोट घेनासतना येता कॉमेडी तो कॉमेडी काय रे बबूल अच्छाय मरे व्हेरी गुड चल हांवूय खाता तूय खा नो हा हांवेंनूय घेतला पळय हा नाल्यार म्हणूंक हा तुज्या बर्थडेचे हांव खायना ना रे मैं भी खाता हूँ मरे तुम लोग एक साथ बैठ के खाता तू कितें म्हणूंक सोदता एलोशियस थँक्यू सो मच ब्रो तुझ्या खातीर आमी आनी आमची भुरगीं आयज पार्टी करता आनी हॅपी बर्थडे म्हणून आनी हॅपी बर्थडे ब्रो हे पळय आयज तुजो बर्थडे तुज्या बर्थडे दिसा आमी कितें तरी खाता विथ एवरीबडी आणि बाकीची लहान लहान भुरगीं तांकां तू कोण जावन येयला कोण ना न्हू तू कोण जावन येयला कोण ना तू कितें कितें म्हणूंक सोदता तू आमकां हांव काय म्हणपाक सोदिना हा आयज तुवें बर्थडे सेलिब्रेट केला सगळ्या भुरग्यां वांगडा कितें म्हणूंक सोदता तू थँक्यू सो मच म्हणपाक सोदता ब्रो तुज्याक लागून आमकां बरें कितें खावपाक गावलें आनी आमच्या भुरग्यांक स्पेशली आमची भुरगीं बाबी रावतात न्हू हांवें केन्ना तांकां कितें हाडून दितली काय म्हणून केन्ना आमचो बर्थडे आसतलो केन्ना आनी कितें आसतलें कितें म्हणटा हांवें हें मात सारकें सांगलें आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आनी पळयात म्हाका न्हू कोणें एक कितें तरी म्हटलेलें सांगता तुमकां आमी हमेशा म्हणटात आमच्या ब्लॉगान की अरे घाटी हांगासर खूब भरला घाटयांक खातीर खूब अशें जाता तशें जाता तशें अशें जाता आमच्या वांगडा जी ल्हान ल्हान भुरगीं भोंवता घाटयांची ओके ती ल्हान भुरगीं उडास दवरा तुमी सांगतात ती आनी ते भुरगे न्हू शिकतात स्टडीज करतात काम करतात खेळटात सगळें करतात असली नाका जाल्लेपणां फालतूपणां करिनात ओके आनी त्या भुरग्यांक बाबडे न्हू एक टायमाचें जेवण नशिबान मेळना सो
कोणाचे तर बरे करता जाल्यार लोकांक प्रॉब्लम, कोणाचे बरे करिना जाल्यार प्रॉब्लम, कसली वस्त इतकी हाडली जाल्यार प्रॉब्लम, हाडिना जाल्यार तुमी भिकारी घेवन पावता म्हणटा. कितें म्हणूंक सोदता तुज्या बद्दल? लोकांक न्हू सगळ्यांचोच प्रॉब्लेम आसता सारखे न्हू. आमी आतां इतले बरे करतात ते सुद्दां न्हू लोकांक पळोवं येना. लोक भितरली सुद्दां कितें तरी खोट काडटात हे आसात पार्ट ऑफ लायफ म्हणटा पळय तशी. बट एलॉयशियस ब्रो, थँक्यू सो मच. तुवें खूब जाणांक जेवण हेच्या पयलीं दिल्लेलें आसा आनी आतां तूं परत एकदां कोणाक हेल्प करपाक फुडें सरता. आनी आमचे अपकमींग आनी एक कितें तरी आसा चिंतप तें तुमकां आमी इन फ्युचर सांगया केन्ना तरी. बट या, थँक्यू सो मच ब्रो. सो गायज, तुम्ही आयज आमचो ब्लॉग पळयला. आमच्या भावाचो जावन आसा बर्थडे. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव ताका परत एकदा विश करूंक सोदता. विश यू अ व्हेरी हॅपी बर्थडे अँड मे गॉड ब्लेस यू माय ब्रो एलॉयशियस. आनी देवान तुका बरी भलायकी दिल्या पुरो विथ गुड हेल्थ अँड गुड सक्सेस. आनी म्हाजो भाव गोंयान आसना, भायर आसता. खंय आसा तें सांगिना, भायर आसता कामाक. आनी तरी बाबडो आमचे मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली वांगडा सदीत एक्टीव आसता. सगळ्यांक हेल्प करपाक फुडें आसता, भुरग्यांक जेवण दिवपाक फुडें आसता. हेच्या पयलीं हांवें व्हिडिओ घातलेली तुमकां, तेणी खूब भुरग्यांक जेवण दिलां म्हणून. सो तेणी ऑलरेडी दिल्लेलें आसा. थँक्यू सो मच वन्स अगेन. ओके, आयचो दीस फूल तुज्या नांवाचेर माय ब्रो. आनी असोच राव बरो आनी माय पायचें नांव बरें वयर काडून वाल्लर ब्रो. तुका खरें सांगू, जे तुज्या एजीचे भुरगे आसात खबर आहा ते आयज काल आपणाच्या माय पायचेर डिपेंड आसा न्हू. जस्ट हार्डली 23 इयर्स ओल्ड तो भुरगो. 23 इयर्स ओल्ड न्हू गो. आता 24 वर्साचो जाला तो. आयज 24 वर्साचो जाला. व्हेरी 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 यंग एज. टू गुड. आनी दुसरी गजाल तुमकां सांगूंक सोदता, म्हाजे तुमी प्रिवियस व्लॉग्स पळयल्लेले आसतले रिगार्डींग हांव कितें तरी डोनेट करपाक सोदी. ओके, हांव तें नांव घेयना कित्याक म्हाका डॉक्टरान खूब तापयलो फाटीं की तूं युट्यूबार घातला म्हणून हांवें. आनी तो बरे भशेन उलयना आलो मागीर म्हाज्या वांगडा. सो तो प्रोसेसा खातीर हांव न्हू रावल्लो. त्या खातीर हांवें सायकल घेतलेली, मातशी वेट देंवोवपाक लायिल्ली म्हाका. आनी खूब आसले, पण हांव रावल्लो कित्याक की म्हाजो फ्रेंड भाव म्हाजो ज्यूड भायरसून येयल्लो. हांव तेज्या वांगडा टायम स्पेंड करूंक जाय आसलें म्हणून म्हाका. बट फायनली हांवें अशें डिसायड केलें की लेट्स गो अहेड. आतां पावसाचे दिसूय काबार, सगळे काबार. सो लेट्स गो अहेड आनी हेजो फुडलो प्रोसेस आमी कंटिन्यू करया. ओके, सो व्हेरी सून गायज हांव हो फुडलो प्रोसेसाक वयपाचो आसा. तुमचे कडल्यान खूब प्रेयर्स, तुमचे कडल्यान खूब मोग जाय म्हाका. नॉट फॉर मी, फुडल्या मनशाक ज्या कोणाक म्हाज्याकून चड गरज आसा न्हू. म्हाका प्रे करूं नाका, प्रे फॉर समवन्स लायफ, दुसऱ्या मनशाचें लायफ. म्हाज्या वांगडा म्हाजो देव आसाच. एवरीबडीज ब्लेसिंग्स आर दे. माय पेरंट्स ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज दे विथ मी. सो गायज अशेंच मोग दाखया आनी प्लीज प्रे करा फुडल्या मनशाक. ज्या चेडवाक आमी हेल्प करूंक सोदता ताका. आनी खूब जाणांचे मेसेजी आसले, खूब जाणांचे कॉल्स आसले की प्लीज डोंट डू इट. ओके, हे ते खूब आसा. आमची कॅरिंग फॅमिली खूब आसा, खूब कॅरिंग फॅमिली आसा. थँक्यू सो मच इतलो मोग करपाक. बट स्टील एक बरें कार्य करून पळोवया. खूब मस्ती केली लायफान न्हू, कितें म्हणटा. म्हाजें सांगता, हांवें खूब मस्ती केली लायफान, म्हाज्या प्रिवियस लायफान. ही युट्यूबाच्या फाटली गजाल सांगता. ओके, वन डे आय विल सीट इन फ्रंट ऑफ माय पेरंट्स, म्हाज्या मामी डॅडी वांगडा बसोन हांव तुमकां ह्यो गजाली सांगतलो हांवें कितली मस्ती केल्या पळय ती. आनी आयज हांव आसा तो टोटली डिफरंट पर्सन. ओके, बट कितें मस्ती केल्या आयज खंय तरी बरें काम करूंक फुडें सरला आनी हांव फाटीं सरचो ना. ओके, सो तें आसा. आनी जें हांव कोणाक कितें दिवंक सोदता पळय, हांव फाटीं भियातालो की म्हाका एक 20 डेजाचो बेड रेस्ट म्हयन्याचो 3 म्हयन्याचो आसतलो म्हणून. बट तशें ना की ते कितें करतात खंय जाणां, अशें पोटाक खंय तरी लायतात खंय अशें आनी भितरल्यान सक्शन करता. ओके, सक्शन करून ते काडटा आनी मागीर ते दुसऱ्याक कशें ट्रान्सफर करप तें खबर ना. पण सक्शन करता तेन्ना 1-2 दीस खंय विकनस आसता आंगान, ग्लुकोजाचेर आसता खंय मनीस पेशंट, म्हणजे म्हाजें फुडल्या मनशाचें न्हू, म्हाजें. ओके, सो ग्लुकोजाचेर आसता खंय आनी मागीर बॅक टू नॉर्मल. आनी मागीर म्हाका एक डायट मेंटेन दवरची पडटली, खावप मेंटेन दवरचें पडटलें, पिवप मेंटेन दवरचें पडटलें. सो हे बेजीक लायफ आसा. आय नो मातशें म्हाका हार्डय आसा, पण डिफिकल्ट ना आनी इम्पॉसिबल कितेंच ना संवसारान, सारकें न्हू. आनी हांव जें उतर दिता तें हांव करूनच मानता.
आनी हांवें अशें चिंतलां की लायफ एन्जॉय करिना, लायफ कोणा खातीर कितें म्हणटा तें. आतां तुमी पळयलां आसतलें मॅन्युअल आनी तेजी माय. मॅन्युअल बाबडो गेलो संवसार सोडून, पण तेणी 7-8-10 जाणांचे घरांतले दिवो पेटयल्लो आसा. कोण मरपाचो आसलो तेज्या लायफान दिवो पेटयल्लो आसा. आनी हांव जर जिवीत आसा आयज, एक भुरगो, एक मस्ती करता तो भुरगो आसलो आनी आयज हांव खंय आहा, हांव म्हाजें सांगता तुमकां, म्हाका खबर ना. आय एम फिलींग प्राऊड ऑफ माय ओन सेल्फ की हांव कसो आसलो आनी आयज कसो आसा. सो प्लीज प्रे फॉर अस. फुडल्या मनशाक प्रे करा, म्हाका न्हू परत एकदा. सो आनी चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब. आनी प्लीज अंडरस्टँड करा, बाय चान्स जर समज आतां म्हाजे व्लॉग्स कंटिन्यूस आहा तुमकां, अचानक तर समज 1-2-3 दिसाचो गॅप पडलो जाल्यार प्लीज समजपाचें की हांव तुमकां व्लॉगान सांगू शकना परत एकदा. म्हाका खूब वॉर्निंग पडलेली आसा. बट बाय चान्स समज म्हाजे 2-3 दीस व्लॉग येना इन फ्युचर, म्हणजे थोड्या दिसांनी 10-15 दिसांनी बीन, जाल्यार प्लीज अंडरस्टँड जाया न्हू. आनी चॅनलाचेर नवे आसा, लायक, शेअर, सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टील देन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. सबस्क्राईब करा. साकार पाराय करा.